सपोर्ट असा हेच्या पयलीं बी आमी जाहीर केल्लो आसा आमी कोणार्क समजुच्या गांवचे हांगासर जे आदिवासी लोक आसा ते हांगासर येयल्ले आसात आनीक ते प्रमाणे आमी जे आतां जे आमचे नवोयताचे अध्यक्ष आसा आमचे माननीय गोविंद शिरोडकर सर हांकां आमी हांगासर निवेदन दिवपाक गेल्ले हेच्या पयलींचो आय आय टीचो जो प्रकल्प आशिल्लो तेद्या वेळारूय आमी तांकां निवेदन दिल्लें आनी ते प्रमाणे आमच्या गांवान येवन तेंच्यांनी तेंची जी कमिटी आसा फूल काकवेदाची ती फूल कमिटीन येवन आमकां तेंच्यांनी तेंचो जो दरखास्त जाहीर केल्लो आनी तेच प्रमाणे हांगा तेंचो जो आयज तें आंदोलन आसा तांकां आमचो पूर्ण पाठिंबो आसा आनीक तुमकां खबर आसतलेच की आयआयटीचो प्रकल्प रद्द जाला अशें जाहीर जाल्लें आसा पूण अजून पर्यंत नोटिफिकेशन कांयच येयल्लें ना आनीक दुसरो विशय जो आसा तो रोखडोच आमकां आतां थंय उपस्थित जाल्लो आसा तो म्हणजे लँड ग्रॅबींग जवळ जवळ 73,000 स्क्वेअर मिटर जमनीचो ते लँड ग्रॅबींग जाल्लें आसा नेमली प्रशांत विष्णू गांवकर आनी सुशांत विष्णू गांवकर जे आसा हेंच्यांनी थंय एसटी समाजाचेर जी जमीन आसा 73,000 स्क्वेअर मिटर तिजी अफरातफर केल्ली आसा आनी हेजे कंप्लेन जी आसा कागाळ जी आसा ती आमी फोंड्या पुलिस स्टेशनाचेर दिल्ली आसा तेच प्रमाणे एसआयटी जे रायबंदर आसा क्रायम ब्रांच सुपरिटेंडंट ऑफ पुलीस थंयूय दिल्ली आसा पूण अजून पर्यंत खंयच तेजेर कांयच कारवाय करनासतना आमकां दिश्टी पडली ना ताका लागून आमी म्हणलेलें की आमचे जे एसटी समाजाचे लिडर्स आसात त्या लिडर्सा कडेन आमी वयतले एसटी समाजाचे आमदार आसा तेंचे कडेन वयतले आनी ज्यो आमच्यो संघटना आसा एसटी समाजाच्यो त्या संघटना कडेन आमी वयतले ते प्रमाणे गोविंद गावडे सरा कडेन आमी वचून पयर निवेदन दिवन येयल्ले आसा आयज आमी गोविंद शिरोडकर सर जे काकवेदाचे आसा तेंचे कडेन हें निवेदन हांगासर दिल्लें आसा आमची मागणी आसा गोविंद शिरोडकर सरा कडेन की तुमी हितून लक्ष घालचें आनी आमचे जे आदिवासी जे लोक आसात एट्रॉसिटी एक्टा आमकां अशें दिसता की एट्रॉसिटी एक्ट जी आसा ती फक्त आतां नांवां पुरतीच उरलेली आसा काय कितें अशें आमकां खंय तरी हांगासर आयज दिश्टी पडपाक लागलेलें आसा कारण अंडर एट्रॉसिटी एक्टा प्रमाणे कंप्लेंट दिले उपरांत विथीन 48 hours ती कंप्लेंट एफआयआर रजिस्टर जावप हें अत्यंत गरजेचें आसा पूण हांगासर तें खंयच जाता आसतना आतां आमकां दिश्टी पडलेलें ना कारण डिसेंबराचे 29 तारखेर आमी हांगासर एसआयटी जी आसा एसआयटीन आमी कंप्लेंट दिल्ली पूण आयज जवळ जवळ 17 ते 18 तारीख जाल्ली आसा म्हणजे जवळ जवळ 20 दीस जाल्ले आसा पूण अजून तेजेर कांयच कारवाई जाता आसतना आमकां दिश्टी पडना ताका लागून सरकार आनी बाकीची जी यंत्रणा आसा ती खंय ना खंय तरी दबावाच्या अंडर काम करता आसतना आमकां दिश्टी पडटा आनी हांगासर जें आंदोलन आसा ह्या आंदोलनाक आमचो पूर्ण पाठिंबो आसा जे आमचे गोंयचे लिडर्स आसात आदिवासी समाजाचे ज्यो संघटना आसा त्या सगळ्या संघटना कडेन मागता की तुमी चिंबलकारा बरोबर रावचें आनी तांकां सपोर्ट करचो कोणार्क खांडेपार
person jak banduje se ke aydın çimilgarinse yuvkusuna nasırdı yağsı salvası ya da geçiriyor amda penceni Nataya andolan makista suicide Todo pakista Charwes Martin Masjid Bekini Perdam the protest salo tayide aşille Tanto da vishay gasa Kusurudallo IIT hakikaten cidada संपादित कर पाइए एक्वायर कर पाइए सभी या वो प्रोसेस ऐसा काम का खबर शिल्लो अनित्यावे संबंध गुंजे जो संगठना सा मुझे opposition leader भी ऐसा सगळ्यांनी त्यांका कितें केल्लें पाठिंबा दिल्लो आनी त्या प्रमाणे सरकारान माघार घेवन आपूण तो हें आसा न्हू त्यांचा जो प्रोजेक्ट जो आसा आपूण स्क्रॅप करता म्हणून सांगिल्लो पण अजून तशे तरेची म्हणजे जी कितें एडमिनिस्ट्रेटीव जो हें जावपाक जाय आशिल्लो प्रोसेस जावपाक जाय आशिल्लो तो अजून जालो ना अशें ते सांगता संपादे अशें आसा हें सगळें जाता आसतना जवळ जवळ 73,000 square meter of area ही एन्करेजमेंटाच्या नांवाचेर आतां हें जाल्लें आसा नोंद जाल्ली आसा त्या बद्दल तेंच्यांनी FIR बी नोंद केल्लो आसा सो अशें सांगपाचें आसा की हांव सदां म्हणटा म्हज्या हितून जेन्ना उलयता तेन्ना वचत जे आसा ते आमचे जे ट्रायबल जे आसा आदिवासी जे आसा तेंचेर हे सरकार जे आसा असो अन्याय करीत आसा हांव पुन्हा ती नांवां घेवपाक बरें दिसना बोमा मागीर आमचे सिरदान मागीर सांगेर मागीर हांगासर आमच्या मरिना नावशे चिमला म्हणचे तरमळे म्हणा हे सगळे जे आदिवासी आसा थंयसर आमचेर सगळे हो अन्याय जायत आसा आनी हांगासरलो आमचो गोंयचो दाखोयदाचो एक सामकी आमची जुनी संघटना तेज्या खातीर हो सगळो आमच्या आदिवासीचो हक्क जो म्हणजे नोटिफाय जालो जिचो आमी फुडाकार घेतलो ही आमची अशी संघटना तेजो आतां आसा तो प्रेसिडेंट आसा अशें जेन्ना हांगासर अशें अन्याय जाता अश्यो खुबश्यो कागाळी आमचे कडेन येता हांव इतलेंच सांगूंक सोदता लोक पयलीं फाटीं सुद्दां आतां जेन्ना हो विशय सुरू जालो आमी बरोबर आशिल्ले आनी म्हाका दिसता ह्यो कितें ह्या आसा हितून
आमकां सरकारा कडेन उलोवन बाबा तुमच्या सगळ्यांचो लायक एक प्रकारचो जो आमचो एकवटाचो जो हें आसा तो स्ट्रेंथ आसता आतां तुमी फक्त कोडारा वयले फक्त हे जे हें आसा आमचे आदिवासी एकटे ना हें हांव सरकाराक सांगूंक सोदतां आनी आमी पयरूच प्रतिज्ञा केल्ली आसा आमच्या प्रोटेस्टान ज्या हेचेर आमच्या हांगासर जो अन्याय जातलो गोंयकारांचेर तो मागीर आदिवासी आसूं वा तूं आमचो बहुजन समाजाचो कोणूय आसूं आमी तेंच्या बरोबर सगळे आमचे गोंयकार जे आसा एकजुटीन एक मोठी आनी जसो बाब आमचो जस्टीस डॉक्टर फेड्रीन रिबेलोन जसो उलो घातलेलो तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.